दिमेरपडिया आराधनाचे गीत आता आम्ही गावचे स्वादिक सक्रामेंता. Pun
वांखय कीण तुझ्या सारख्याचे आमची जीणी संतोष आमचे स्वाधी सक्रमंत स्वाधी सक्रमंत स्वादिक सक्रमेंतांत कुरुस अजरसच्या म्हज्या जेसू तुका मी आराधन करता तुका मी दिन वाचता तुझी स्तुती करता तुका वाखणता कित्याक तूं बरतो देव सगळ्या मनशाकूड असो रचणार आनी पसणार तूं एवढ्या रुपार आमच्या मदें करोस तूं हजर आसाय आमच्या कूड म्हणल्या बेडारांत तूं रावलाय बापाचो कुवर तूं देवाचो पूत मनीस जावन जल्मोन आयलाय देखून आमी समेस्त आमचे ताळे उबारता आमची काळजां तुका भेटयता भक्तीन गितां गायनांनी तुजी स्तुती करता सोम्या तूं आमकां तुजी बेसांवां बसयताय तूं तुजी सवकसाय आमकां दिताय आमची दुखां पुसताय तुजे सरसीन ह्या संदर्भात दावोन येता सोम्या आमच्या कंत बेजारांत तुजो सांगात मागता पटलें वरस कश्टां दुखांत सरवंक तुवें आमकां आदार दिल्ल्या पासत जंय तेवोन जाल्ल्या पासत तुका आमी अर्गां दिता सोम्या जेजू तूं आमचो विशय वादळा मदलो जीव कश्टांवराच्या आकांताच्या पैना वेळार फाटल्या वर्सा सांगात दिवन आमकां आदार दिल्लो देव तूं आमकां सांगात दिल्लो आमचो मोगाळी इश्ट तूं आमकां राखून व्हेल्लो गवळी तूं आमकां राखताय तूं आमचो देव उसांबळ दर्यांत पैण आमी करता पिडे शिड्या मदें आकांता अनवरां मदें कश्टां वावटी मदें तुजेर सोम्या पातयेवन रावता सोम्या जेजू तूं ह्या उंड्या रुपार करोस ह्या वखदां हजर आसाय भवताच्या दिश्टीन आमी तुका पळयता तुजें मुखामोळ देवाचें आनी तूं करोस देव फांकय तुजें किरण सोम्या ह्या सगळ्या रातीचेर नव्या वर्साचेर आमा समेस्तांचेर ह्या वर्सा आमची जिणी संतोशाची समाधानाची आनी समृद्धीची कर म्हूण आमी मागता तुका जावं आराधन तुका जावं महिमा तुका जावं स्तुती अर्गां तुका सोम्या जेजू ओगलाप तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड अशें आमी मुगळ भाव भयणीनो एक घडीभर सोम्या पळया एक घडीभर सोम्या पळोवन आमची एक दिश्ट सोम्याचेर गेल्या आदल्या वर्सा अशेंच आमी सक्रामेंता मुखार बसल्ल्या आनी सोम्याची स्तुती केल्ली आराधन केल्ली आदल्या वर्सा सोम्यान आमकां आशिर्वादांनी भरला आदल्या वर्सा ही कोरोनाची पिडा येवन लॉकडावन जाल्लें आमी भितर आसल्ल्या मिसां नातल्लीं सुमार तेंप आनी संदर्भार आमी भितर आसल्या तरी सोम्यान आमकां राखलां 2021 वर्स पाशार करून 2022 वर्स पळोवचें भाग ताणें आमकां फावो केलां त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया सर्वेस्पर मुखार येता तो सर्वेस्पराची आशिर्वादां जोडून घेता देखून किर्तनगार 117 म्हणटा किर्तन तुमी सर्वेस्पराची स्तुती करा अख्ख्या पर्जानो सर्वेस्पराची स्तुती करा अख्ख्या राष्ट्रानो सर्वेस्पराची स्तुती करा तुमी सर्व जनांगानो सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो वर्तो देव ह्या देवा भायर दुसरो देव आमकां ना आमचो देव आमकां सांबाळचो देव ह्या देवाची स्तुती करूंक जाय इगडी बोरू आमच्या जिविता फाटीं या फाटल्या वर्सा ताणें केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार आमी बावडया आनी काळजांत तावन ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती करया आमी ताका दिनवास पाठोवया हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिनवासता भक्तीन गितां गावन संतोशान सोम्या तुका वर्णयता हें गीत आमी गायतना भक्तीन ताणें केल्ल्या सर बरेपणाचो उडास काडून
सर्वेस्पर आमच्या देवाची स्तुती करूया. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दीन वाजता. भक्ती गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगात सोदता. सोम्या तुजो सांगात सोदता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखांत हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखांत सोम्या तुजो आधार मागता. म्हज्या कुमकेक तूं ये. सोम्या तुजो आधार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या हांव तुका दिन वाचता. तुजी स्तुती करता. सोम्या तुका हांव दीन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या भक्तीन गितां गावन संतोषाची तुका हांव वर्णिता. सोम्या तुका हांव वर्णिता. भवर्त म्हजो दंडळतना बाबत म्हजो दंडळता. सोम्या हांव तुका उलो मारता, बोब मारता. सोम्या तुका हांव बोब मारता. तुका म्हज्या देवाक हांव वळखता. सोम्या तुका म्हज्या देवाक वळखता. दिमेर पडोवन तुका नमान करता आनी गायता. लिंबेर पडून नमान करता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता. तुजी स्तुती करता. तुका हांव दीन वाजता. भक्तीन गितां गावन संतोषाची भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता सदांकाल. सोम्या तुका हांव वर्णिता. उगड भाव भयणीनो, परत एक घडी भयर सोम्याक आमी पळोवया. म्हजो सोमी आमच्या मदें हांगासर करूस हजर आसा. हे तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो हांव तुमकां विश्व दिता म्हणटा सोमी. वर्साच्या निमाण्या अंतर आमी आसा. 2020-2021 वर्स आमकां भोव कश्टांची गेली. ह्या वर्सांनी आमी पळोवंक नातलें, देखूंक नातलें, आयकूंक नातलें आयकलां आमी. आमी चिंतूंक नातलें घडलां. अख्खो संवसार स्तब्ध जाल्लो, बंद जाल्लें. आमी कोणेंय सांगिल्लें आयकूंक ना वा कोणेंय आमी पळोवंक नातलें. पूण ह्या कोरोनाच्या पिडे वरवीं अख्खो संवसार पूर्वतन पश्चिम पर्यंत, उत्तरतन दक्षिण पर्यंत बंद उरलो. इगर्ज्यो दांपलो, देवळां दांपलीं, पडल्यो दांपल्यो, सगळे वहिवाट दांपलो. मनीस घरा भितर बसलो. 1 वर्स 2 वर्सां तशीं गेलीं. 3ऱ्या वर्साक आमी पांय तेंकता हांगासर 2022 वर्स. आनी वर्सा सर्वेस्पराची कुमोक मागया, आधार मागया. आदल्या वर्सा आमचे संगी आसले, ह्या वर्सा आमचे संगी नांत. आमची कुटुंबाची, आमच्या मोगाची, आमचे तोंड मेकळी जाल्यांत. म्हणजे मोगाच्या भावा भयणीनो, तरी देवाचो मोग परमीत. ह्या मोगांत सर्वेस्पर देव आमकां सांबाळटा. तसो मोग तो अंत नातलेलो मोग. तसो मोग तो सदांकाळ बाळसो मोग. एकलो सर्वेस्परा मुखार सोम्या मुखार गेलो आनी म्हणालो, सोम्या तूं म्हजो कितलो मोग करताय? आनी सर्वेस्परान हात विस्तारले आनी म्हळें, इतलो म्हळ्यार ताका अंत ना. अशें धरल्यार हांगा तो संवसाराच्या आखे पर्यंत, सिमा पर्यंत कांयच अडखळ येना. इतलो म्हळ्यार हाच्या भितर आसलेलें सोमात म्हूण जाता. खुर्सार जेजूचे आतां आजुनूय विसरून धरल्यात. आनी सर्वेस्पर म्हणटा, हांव संवसाराचो इतलो मोग करता, इतलो.
इतलो मोग करता मी म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो देखून संवसारांत इतलें पातक वाडता इतलें कोटेपण वाडता जाल्यार ही सरस्पर गोश्ट आसा कित्याक तूं आमचो मोग करता आमकां नाश करूं सोडिना तो ताची दयाळ ताची काकुळट मनशा कुळाचेर सदांच आसा आपलो पूत आपले दूख कितलें सूख केल्यार आवय बापूय आपल्या दुयेवा पुताक बरें जावंक कशें येतात अवकाश दिता सोडल्यार तांकां जिवीशी मारूंक वा नाश करूंक अशें नात ताच्या की कोरडाच्या मापान अदीक वर तो मोग तो देवाचो तो मोग जेजूचो मोग तो मोग वर्णन करूंक साध्य ना चड आनी गडनातलो मोग तो लांब आनी रुदनातलो मोग तो सर्वेस्परसो मोग ह्या मोगाचो अनुभव आमी केला तुमी केला देखून सर्वेस्परा देवाक ताची स्तुती करया ताच्या मोगाचें वर्णन करया आनी गीत आमी गावया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें बगूंक ना असलो अपरिमीत मोग 2021 वर्सान सर्वेस्परान देवान आमचेर वतुल्ल्या सर्व मोगाचो उडास काडया तळ नातुल्लो गड नातुल्लो उंचायेक मेळ नातलो जेजूचो अपरिमीत मोग असलो अपरिमीत मोग जेजूचो अपरिमीत मोग देखूंक ना येदोळावें बगूंक ना असलो अपरिमीत मोग जेजूचो अपरिमीत मोग जेजूचो अपरिमीत मोग जेजूचो अपरिमीत मोग दळनातलो गडनातलो उंचायेक मेळनातलो जेजूचो अपरिमीत मोग अपरिमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें बगूंक असली दया माया असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें बगूंक ना असली दया माया असली दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया जेजूची दया माया तळ नासली गड नासली नासली गड उंचायेक मेळनासली जेजूची दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना देखूंक ना येदोळावें बगूंक असलें शांत समाधान असलें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना चिंतूंक म्हज्या जिवितांत सगळ्या सगळी आसतना हांवें बगूंक आसलें तें शांत समाधान असलें शांत समाधान जेजूचें शांत समाधान जेजूचें शांत समाधान जेजूचें शांत समाधान जेजूचें शांत समाधान तळनातलें गडनातलें उंचाये मेळनातलें जेजूचें शांत समाधान चिंतूंक ना देखूंक ना असली सुटका चडवण चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें बगूंक ना असली सुटका चडवण जेजूची सुटका चडवण जेजूची सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण जेजूची सुटका सोडवण तळनातली गडनातली उंचायेक मेळनातली जेजूची सुटका सोडवण
सोडवून जेजूची सुटका सोडवून जिंकूंक ना दिकूंक ना ही धूळ हांवें भोगूंक ना कसली काळजान गोडसाण असली काळजान गोडसाण चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें बगूंक ना जिंकूंक ना दिकूंक ना ही धूळ हांवें भोगूंक असली काळजान गोडसाण असली काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण जेजूची काळजान गोडसाण तळनातली गडनातली तळनातली गडनातली मुसायक मेळनातली मेळनातली जेजूची काळजान गोडसाण काळजान गोडसाण अर्गान तुका सुमियान जेजू Ergan tuka sumiyan Jesu. ओगलाप तुका सुमियान जेजू Oglap tuka sumiyan Jesu. आमकां देवान बोवा पुरब्याचे हात दिल्यात सर्वेस्पराची स्तुती करच्याक किर्तनगर म्हणटा तुमचे हात उबारून सर्वेस्पराची स्तुती करा तळये पेटून स्तुती करा नासून नासून स्तुती करा आमी आमचे हात उबारया सर्वेस्परा मुखार सर्वेस्पराची स्तुती करया अर्गान तुका सुमियान जेजू Ergan tuka sumiyan ओगलाप Jesu. तुका सुमियान जेजू Oglap tuka sumiyan स्तुती Jesu. तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान आराधन Jesu. तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान. वंदन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मगळ भावनो भयणीनो इगडी बरो सुमयाक परत पळया सुमी आमच्या मध्या सांगसरी तो म्हणटा हांव येयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्ही हांव येयलां पातक्यांक आपोवंक जिणी परिवर्तनाची गरज आसा देखून सर्गीच्या संतोशांत सर्गीच्या राजांत कसलो संतोश मेळटलो जर तर एक मनीस आपले पातकी जिवी सांडून सर्गीच्या राजाक परतत तर संवसार सर्गीच्या राजांत जावचो तो संतोश इतलो आनी तितलो न्ही साकेवाच्या परिवर्तना मारी फात सर्गीच्या राजांत तेच तो संतोष भोगलो सावलाच्या परिवर्तना मारी फात सर्गीच्या राजांत दाबाजो सरलो अगोस्तिनेच्या परिवर्तना मारी फात संवसारांत ह्या सर्गीन राजांत वरतरी दादोसकाय लाभली आमी परिवर्तन जावची गरज आसा पदकाची दूख धरण पदकाचे मोगसाणे मागची गरज आसा कशें सावल क्रिस्तांव परजे गदक दितालो तांकां रुदानांत दवरतालो खंती भिरांतीन तांकां दवरतालो त्या समापान आदुनी आमच्या काळार थोडे थोडे आमकां तशें करूंक पळयतात पूण भावार्थी लोकांच्या मागण्या मुखांतर देवाची सावळी सावलाचेर पडली सावल परिवर्तन जावन पावल जालो आनी लोकां थंय एक नवो बरवसो उदेलो त्या समापान आमच्या लोकांची बदलावण जावची गरज आसा परिवर्तन जावची गरज आसा आनी आमचे थंय एक नवो बरवसो उदेन येवची गरज आसा देखून आमी आमच्या पदकाची दूख धरया जेरुसलेमाच्या वाटेर जेजू समकोन वेताना जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो रडोन आसुल्ल्यो आनी जेजू म्हणालो तुमी म्हज्या पासून रडा नाकात बघा रडा तुमच्या पासून आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासून कित्याक प्रवाद्याचे रगत तुमच्या पुर्वजांचेर बसलेलें आसा ती तुमचेरय आसा तुमच्या कुटुंबाच्यांनी म्हाका तिरस्कार केल्लो आसा देखून तुमी तांच्या पासून रडची गरज आसा देखून रडा तुमी तुमचे पासून तुमच्या भुरग्यां बाळां पासून देखून स्नानीक जुवांव लागचें स्नान घेवन जेजू योद्धा न्हंयतलो वयर येताना ताणें म्हळें तुमची पातकी जी निसांडा बरी खबर सतमाना सर्गीचें राज्य लागीं पावलां जेजूंक पातक्यांक कांटाळ्ळो ना पातकाक कांटाळ्ळो पातक्यांचो ताणें मोग केलो तांकां विंगून धरलें तांचें जिवीत परिवर्तन करूंक ताणें हर प्रयत्न केलें देखून सिमा फरिजेवाच्या घरा जेजू जेवणाक आसल्या वेळार प्रदवरा सांपडलेली ती स्त्री पातकी स्त्री जेजूच्या पांयां लागीं येता आनी रडता रडोन रडोन तिच्या दुखांनी जेजूचे पांय ती भिजयता आनी आपल्या केंसान ते पुसता सुगंध द्रव्य पांयांक ओतता आनी भागवून त्या पांयांचो उमो घेता कित्याक ते जवळ पर्यंत जेजू कित्याक उगोस रावलो एका पातकी स्त्रियेक कित्याक ताणें आपणूक सोडलें
जे मगच्या भावानो भयणीनो तो म्हणटा म्हाका जाय दया न्ही बलिदान. हांव आयला पातक्यांक आपोवंक, पातक्यांक परिवर्तन करूं, पातक्यांक नवें जिवीत दिवंक हांव आयला. देखून तुमी हर एकल्यांनी पातकी जिवीत सांडून बरें जिवीत जिवची गरज आसा. देखून म्हज्या मगच्या भाव भयणीनो एक घडी बरो आमी आमचे दोळे धांपया, आमचे हात हृदयाचेर दवरया, आमी केल्ल्या पातकांची दूख धरया. खरें काळसां नितळ मनान सुम्याचो बेसांव, सुम्याची समृद्धी, सुम्याची शांती फुडल्या वर्सा घेवंक आमी तयार जावया. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया, सुमी लागचें बक्षणे मागया. तुमची जबाब जावं दी. सुम्या काकूळत आमची करी फुडल्यान, सुम्या काकूळत आमची करी, सुम्या काकूळत आमची कर, सुम्या काकूळत आमची करी. सुम्या काकूळत आमची कर, तुज्या उतराक मान दिनातल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची कर, तुजे उपादेश पाडिनातल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची कर, पवित्र संस्काराचो अकमान केल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची तुज्या कर, पवित्र विसाच्या सक्रिफिसांत फवत परी वांटो घेतनातल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची कर, तुजे उतर वाचचे नियाळचे आनी ते पाळचे अवकाश आसले ते उगडायल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची कर, देवाच्या उपादेशा विरोध केल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची वडिलांक मान दिनातल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची कर, वडिलांक अगौरव केल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची कर, स्वार्थी जाल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत मुसरी जाल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची रागिश्ट जाल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत हगे मोतीन दवरल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची कर, दुबावी आमी जाल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत बवाट आमची कर, दंडळोन तुजे तान पयस केल्ल्या खातीर, सुम्या काकूळत आमची कर, गडी बरदोळे धांवप्या. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरया, एक बक्षणे मागया. हांव आयलां तुजे सी बापा म्हज्या, तुजी काकूळत मागोवंक आयलां, तुजे बक्षणे मागोवंक आयलां. हांव आयलां तुजेशी बापा काळीज उगडापूंक तुका. कशें प्रद्वारी स्त्री आयली, सगळें काळीज तिणें तुजे मुखार उक्तें केलें, पदकाची दूख धरली, तुजो आशिर्वाद तिणें जोडून घेतलो. तशेंच बरो वचून तुजेशी आमी आयल्या बापा, आशिर्वाद दी आमकां. बापाय सारक्या मोगान ल्हानपणी हांव वाडलो, संवसारी आशा कुशलायक संपूर्ण हांव तुजो मोग विसरून गेलो. सोम्या म्हाका बक्षी, तुजे विणें दीस आनी रात सूख आनी समाधान वाशेलो. तुका भेट करूंक येवं ना, तुजो उडास म्हाका येवं ना. तुजे कुशेचें कांय गमन करिनासतना स्वा कुशेन जियोंक आशिल्लो. बापा म्हज्या म्हाका बक्षी, राजी जावंक हांव आशेतां. सोम्या आस्तावनी जिणे बदलून बापा हांव तुज्या मोगांत जियोंक आशेतां. 2022 वर्स सुखाचें समृद्धेचें जावंक आशेतां. सोम्या लागचें बक्षणें मागून ही गीत आमी गावया. भक्तीन सर पडोवन आमच्या पदकाची दूख धरया, ताचें लागचें बक्षणें आमी जोडून घेवया. हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका. बरवसून तुजेशी आयलां बापा, आशिर्वाद दी म्हाका. हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या, काळीज उगडापूंक तुका. बरवसून तुजेशी आयलां बापा, आशिर्वाद दी म्हाका. बापाय सारक्या मोगान तुज्या, ल्हानपणी हांव वाडटालो. संसारी आशा कुशा
सांपडून हांव मोग तुजो विसरून गेलो हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडापून तुका बरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका तुजे विणती सानीरा सुख समाधान आशेलो तुजे कुशेचे कांय गोमान नासता स्वकुशी करून आसलो हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडापून तुका बरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका बापा म्हज्या बक्षी म्हाका राजी जावंक हांव आशेता आस्तांव ही जिणी बदलून बापा हांव तुज्या मोगान जिता हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडापून तुका बरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका हांव आयलां तुजेशी बापा म्हज्या काळीज उगडापून तुका बरवसून तुजेशी आयला बापा आशीर्वाद दी म्हाका आशीर्वाद दी म्हाका बोगसणे दी म्हाका बोगसणे दी म्हाका अर्गां तुका सुमिया जेजू ओगळप तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 ओगळ भाव भयणीनो परत एक घडी भर आमची दिश्ट सुमियाचेर कसोवया 2021 वर्स आमी सुरू केल्लें आदल्या वर्सा एक वर्स संपलें जायते संदर्भ आसले आमकां विध कश्टां नसता सांपडचे जायते संदर्भ आसले अवघडाक सांपडचे जायते संदर्भ आसले पिडेशेडे वळख जावचे जायते संदर्भ आसले आमी रुदान करचे जायते संदर्भ आसले आमी विळाप करचे पूण हे सगळ्या संदर्भांत जेजून आमकां राखण सांबाळना देखून ताका आमी अर्गां दिवची गरज दाजना कोडकारांक जेजू नितळ केलें तातूंत एकलो मात्र जेजू तागे फाटीं आयलो सरस्परा देवान केल्ल्या बरेपणाक अर्गां दिवंक उरले 9 जावन येवनांत ते बोटी आमकां आमच्या सुख संतोषां सुमयाची विसर पडटा सुमया मुखार दिंबेर पडोवन ताका नमान करून ताका आराधन करूंक आमी सुखान पडटा ह्या मुखांतर सुमयाक आमी दूख दिता देखून जेजून म्हणलें आसा तुमकां कुशल करूंक आमी गायलें तरी तुमी नासली नात तुमकां रुदान करूंक आमी वाजयलें तुमी रडली नात तुमी तटस्थ उरल्यात तुमी इंडिफरंट जाल्यात
हे म्हजे मगतच्या भावानो भयणीनो सुमयेन केल्ल्या बरेपणाचो उपकार बावडया ताका आमी अर्गां दिवया तुमची जाप अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया आमकां बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू आमकां राखून व्हेल्ल्याक अर्गां तुका सुमया आमकां समाधान दिल्ल्याक अर्गां तुका आमकां संतोष दिल्ल्याक अर्गां तुका आमकां बरें कुटुंब दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया आमकां बरी पती वा पतीन दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया आमकां बरीं भुरगीं बाळां दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया आमच्या वावरांत जैत लाभयलेल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू आमकां बरें शिकप दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया बरें काम फोव केल्ल्याक अर्गां तुका सुमया दिसपट्टो ग्रास दिल्ल्याक अर्गां तुका दिसपट्टे राखून व्हेल्ल्याक अर्गां तुका अवघडांतलें राखून व्हेल्ल्याक अर्गां तुका सुमया पिडेशिड्यांतलें राखून व्हेल्ल्याक अर्गां तुका सुमया बरी भलायकी दिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया देवाचें उतर दिवन आमकां तुवें सदांच तुज्या वाटेन सांबाळिल्ल्याक अर्गां तुका सुमया संस्काराच्या जरी मुखान तुजी कृपा वळयशें केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया एवकरिस्ताच्या जेवणा मुखान आमच्या आत्म्याची भूक तुवें थांबयलेल्या खातीर अर्गां तुका सुमया देवाच्या उतरा मार्फत आत्म्याची तान तुवें निवारल्या खातीर अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया हालेलुया 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 मगळ भावनो भयणीनो एक घडी बरदोळे दांपया फाटल्या वर्सा सुमयेन केल्ल्या सर्व बरेपणाचो उडास काडया ताका आमी अर्गां दिवया ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या काळ संतावन ताका आमी अर्गां दिवया काळजांतावन दिनवासनांव सुमया तुवें केल्ले सर्व उपकारांक जिवीत आमी आमचें समर्पण दिता सेवेन तें पवित्र कर म्हूण आमी सुमया मागता ह्या पूर्व संवसारान आमकां तुवें रचलें शेगुणी माय बाप फोव केलें भाव भयणी संगी कुटुंब दिलें त्या पासून काळजांतावन तुका अर्गां दिता अर्गां सुमया अर्गां घडयेन घडये तुवें आमकां राखल्या पासून अर्गां दिता मुखलें वरस फावो केल्ल्या पासूनय तुका अर्गां दिता तें वरस नंदन जावं दी संतोषपुरी जावं दी म्हूण मागता सुमया सुमयाक दिन वासून गावया गीत काळजांतावन दिन वाचता हे सुमया सुमया तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र सुमया मागता काळजांतावन दिन वाचता हे सुमया तुवें केल्ल्या सर्व जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र सुमया मागता अपुर्व्या संवसारांत आमकां रचलीं शेगुणी माय बाप फावो केली भाव भयणी संगी कुटुंब दिले अर्गां अर्गां ये सुमया काळजांतावन दिन वाचता हे सुमया तुवें केल्ल्या सर्व उपकारां जिवीत आमचें समर्पिता सेवेन तें पवित्र सुमया मागता अर्गां अर्गां सुमया गायता
घडयेन घडी तुका दिन वाजता सेवेन तुझे मुगली जिणी नंदन जावं दी येसू मिया काळजांत दिन वाजता येसू मिया तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा जिवितांचे समर्पिता सेवेंतले पवित्र सुमिया मागता काळजांत दिन वाजता येसू मिया तुवें केल्ल्या सर्व उपकारा जिवितांचे समर्पिता सेवेंते पवित्र सुमिया मागता सेवेंते पवित्र सुमिया मागता. भाव भयणीनो हे घडी भर पळत आमच्या सुमिया पळया हे तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतल्या म्हणून सुमिया पळयता. कोणाक पळयता सुमी कश्ट तेल्यांक वजन वयतल्यांक आनी म्हणटा हांव तुमकां समाधान दितलो. हांवें दिवचें समाधान तें संवसार दिवंक शकना. संवसार दिवंक शकना तसलें समाधान हांव तुमकां दितलो. देखून तुमी म्हजे लागीं येसई म्हजे लागीं येता तो मात्र तें समाधान घेतलो. म्हजे लागीं येता तो मात्र ती भलायकी जोड घेतलो. म्हजे ते लागीं येता मात्र तो सवकासाई जोड घेतलो. तुमी येया येया म्हजे लागीं येया समाधान जोडूंक येया भलायकी जोडूंक येया. देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आमचें समर्पण करया. पयल्यान पयलें सगळें आमच्या कुडीचें समर्पण आमी करया. माथ्याच्या केसांतोन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत आमची कूड सुमेच्या पांया तळा समर्पण देवया. ही कूड कांयच न्ही. ह्या कुडी कितली सोमाय आसूंक पुरो कितली त्राण आसूंक पुरो कितली सकत आसूंक पुरो पूण एक ताप येस जाल्यार वा कसली एक दूख येस जाल्यार वा कसली एक पिडा येस जाल्यार ही कूड कांयच ना. कोरोना पिडे वरवीं कश्ट तेल्या भाव भयणी कडेन विचारल्यार तांकां घडीत आसा कुडीची अस्कत काय कितें कश्ट कितें वळवळें कितें. कालच्या दिसा एक स्त्री हांगासर आयिल्ली कावन्सिलिंगाक एकल्या पुताक घेवन आयिल्ली. ती म्हणटा फादर म्हाका एकच पूत म्हजो घोव कोरोनांत मरण पावलो. टेस्टाक व्हेल्लो म्हज्या आत्त पुतान बायकार बसून पॉझिटीव रिपोर्ट आयलो. ताज्या उपरांत ताका सीदा वेनलोकाक व्हेलो आनी तो फाटी येवंक ना. ताका आस्पत्रेक गेल्लो पळोवन म्हाका टेन्शन जालें. BP चड जाली हांवूय पडलीं. म्हाका ह्या आस्पत्रेन एडमीट केलें. हांव 15 दीस आसलीं तो 22 दीस आसलो. हांव हुशार जावन फाटीं आयलीं. तो फोनार उलयतालो बरें करून उलयतालो सगळें बरें आसलें. एकच फावटी आस्पत्रेंत हांव फोन आयलें ताची BP लो जाल्या तो रिकवर जायना आनी तो मेला म्हणून आमकां मेसेज आयली. मरण दिवं ना फादर. तो बऱ्यान आत्तां वचून येता म्हूण गेल्लो बायकार पुताच्या फाटल्यान बसून आत्तां येता म्हूण गेल्लो फाटी येवंक ना. ताका आमकां पळोवंक जावना वा ताणें आमकां पळोवंक जावना. तो फोनाक म्हणटालो म्हाका आपूण व्हरा हांव फाटी येता म्हणटालो. आमकां वचूंक सोडूना आपूण हाडूंक सोडूना. आतां हांव एकसुरीं जाल्यां. मस्त दूख जाता फादर मस्त बेजाराय बघता. म्हाका पळयतली कोण ना म्हणून बघता म्हाका. तो आमचे मदें आसून असो उठून गेलो न्ही फाटी पळोवंक मेळूं ना न्ही म्हणली दूख म्हाका तवळ तवळ खांसयता म्हणाली ती. ती एका स्त्री असो गोळ मात्र न्ही. जायते जाणां स्त्री आसो जायते जाणां दादले आसो जायते जाणां पुतां आसो दुवां आसो गोळ परगांवांत असले भाव जायते जण मरण पावल्यात भयणी मरण पावल्यात. तांचे भुरगे गांवांत आसा मरण येवना. तांकां पळोवंक साध्य जावंक ना. हे बापायचें तोंड पळोवंक जावना आवयचें तोंड पळोवंक जावना वा पतीचें वा पत्नीचें तोंड पळोवंक जावना. तसली संदिग्ध परिस्थिती संवसारांत येदोळ येवंक ना आनी ह्या वर्सा आदल्या वर्सा आयिल्ली आसा. मनशाचें जिवीत नश्वर
मनीस आज आकाशा वयल्यान अंतराळार महिला गटले वयल्यान उबोंक पुरो वा दर्याच्या पंदल्यान पाताळांतल्यान सोलोंक पुरो वा खिणा भितर फाट्यार धांवोंक पुरो वा रोडार व्हडल्या व्हडल्या जैत गाडयांनी सोलोंक पुरो सोमकोंक पुरो तरी देवाचो आदार ना जाल्यार देवाची कृपा ना जाल्यार देवाचें बेसांव ना जाल्यार मनशान कितेंच करूंक साध्य ना म्हणल्यार सत ह्या पिढे मुखांतर आमी जोड घेवंक जाय. मंगळग्रहा पावलेलीं राष्ट्रां चंद्रलोकाक वचून येतलीं राष्ट्रां वा खिणा भितर संवसार उडयतलीं राष्ट्रां आसात तरी ही कोरोना पिडेक वखद सोडून काडूंक वास सोडून काडूंक वा ती संपूर्ण रितीन रावोंक कोणाक साध्य जावना. सक्कड भिवन भितर बसले म्हज्या मगतच्या भावानो भयणीनो. देव ना म्हण देव आसा म्हण तूं आमकां दाखोवन दिता. देखून लोक इगर्ज्यो बंद जालो जाल्यार देवळां बंद जालें जाल्यार पडल्यो बंद जाल्यो जाल्यार म्हज्या मगतच्या भाव भयणी लोकांक मागणें करचें सोडूंक ना. लोक देवा लागीं आयलो फाटीं पयस गेल्लो लोक ऑनलायनी मुखांतर मागण्याक आयलो आनी येनातल्या लोकांक देव आजुनी फाटीं येशें करता म्हणलें सत हांगासर विसरूंक नजो. मनीस धरून जाता थोडे पोटी मनीस संकारी जाता थोडे पोटी मनीस थोडे पोटी गर्वी जाता. कित्याक आपणा लागीं आस्त आसा संपत्त आसा दुडू आसा पूण तो दुडू तुजें जिवीत जायना. तुजी आस्त तुजी ग्रेस्तकाय जायना. निमाणें तुज्या पोटाक वयताना जर तर एक कप शेळ्या उदक तुज्या पोटाक वचना जाल्यार तुजी आस्त तुजी बदेक कित्याक फायदो हे मतीन दवरूंक जाय. तुज्या अंतकाळार तुजी बायल वा तुजी पती तुजी पूत वा तुज्या मुखार रावन तुका बुजयना जाल्यार कितें फायदो. देखून सोम्या लागचें बक्षाणें मागूंक सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक सोम्याक आमचें समर्पण करूंक जाय. सकाळीं उठताना म्हजी सगळी जिवीत सोम्याच्या पांया तळा दवरूंक जाय. कित्याक उठोन भायर गेल्लो फाटीं घरा येता म्हणली खात्री ना म्हज्या मगतच्या भावानो भयणीनो. आमचे मदें जायते याजक फाटल्या दिसांनी देवादीन जाले. उठलेले याजक फाटीं न्हिदोंक येता म्हणलें गॅरंटी ना. तशेंच लायकी जायतीं जाण आदल्या वर्सा आसले आमच्या मदें नांत. तरणाटे उठून गेले बरी गेले. देवाची कृपा सोम्याचो आदार सोम्याचें बेसांव आमच्या जिवितान ना जाल्यार व्यर्थ. जेजो म्हणटा सगळो संवसार जिखोवन तुजो आत्मो तुवें उगडाशी जाल्यार कितें फायदो. देखून हांव उतर प्राय पावल्या उपरांत हांव मातोरो जाल्या उपरांत हांव कुमसार जातलो. हांव 80, 60, 70 वर्सां जाल्या उपरांत हांव इगर्जेक येतलो कुमसार जातलो मागणें भेटयतलो म्हणून तूं थिंचाय जाल्यार तुजे तसलो पिसो दुसरो कोणूच ना. कित्याक आयच्या रातीन तुजो आत्मो तुजे लागसो विसारचो आसा म्हणटा सर्वेस्पोर देव. तवळ तूं तयार नाय तुज्या पातकाची दूख धरूं नाय मोक्षाणें तुवें मागोवंक नाय. तुजें जिवीत तें पातकाचें वचें जावन बदलना आनी तवळ तुका सर्गीच्या राजांत रीग मेळची ना. देखून तूं आयतो जा. तूं तयार जा त्या 10 देडयांतल्या 5 देडयां बरी. तूं तो तयार जा त्या विश्वासी साखरा बरी. तयार जा तूं निरंतर. आतां म्हजो आत्मो वसो फाल्यां म्हजो आत्मो वसो केदाळा वसो म्हज्या कुडींतलो भायर पण हांव सदांच तयार आसा. तसलो एक संतोश तुमच्या तोंडार आसूंक जाय म्हणटा देवाचें उतर. हय म्हज्या मगतच्या भावानो भयणीनो एक घडी बरो आमचे हात आमच्या अर्द्याचेर दवरी आमचें समर्पण करया. सोम्या जेजू आमी सगळीं परसां तुका आमचें समर्पण करता ह्या वखदान. म्हज्या माथ्याच्या केंसांतल्यान पांयाच्या नक्षे पर्यंतली सगळी म्हजी कुडीची अस्कतकाय पिडा शिडा दूख वळवळे कंत बेजाराई सगळी तुका समर्पण दिता. सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी भर आपड. सोम्या पिडेस्त तांकां पडलेल्या जेजू म्हाका आपड म्हजी सगळी पिडा शिडा गुण कर. तुजी गुण करची देवी सगळं आमच्या शिराशिरेने वळय तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हण विशेष करून तुमी सोम्या लागीं मागा. हांगासर आसा आमचो सोमी. हे सोम्याक आमचें कुटुंब समर्पण दिवया. कुटुंबांतलीं भुरगीं बाळां आसात. हीं भुरगीं बाळां थोडे फावटी आवय बापाय आयकनात पाटी उलयतात तांचेत कुशी करतात. मोबायलाची माध्यमाची गुलामां जाल्यांत घरांत समाधान ना संतोष ना सूख ना. हे संदर्भार तुमची कुटुंब सोम्याक समर्पण दिया. सोमी आसा तुमची विनवणी आयकता तुमचे तेसांव आयकता तुमच्या कुटुंबांत हो पळयता. कुटुंबांत कितें आसा कितें ना तो जाणा. ताच्या मुखार तुमचें काळीज उक्तें करा. तुमचें कुटुंब समर्पण दिया ताच्या पांयां तळा. कोणाक तुमच्या कुटुंबा मागण्याची चड गरज आसा ताचे पासून तुमी मागा.
ताणें परिवर्तन जावच्या पासत मागा, ताच्या भलायके पासत मागा, ताच्या समाधाना पासत मागा, ताच्या जैत्या पासत मागा. परगांवांत आसात आमची भाव भयणी वावर करतात. कुटुंब सांडून आवय बापाय सांडून पती पतीने सांडून भुरग्या बाळा सांडून पयशिल्ल्या परगांवांत वावर करच्या त्या भाव भयणी खातीर आमी मागया तांकां सुमयेच्या पांयां तळा समर्पण दिवया. कुटुंबाच्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर कश्ट वावूंट काडून एक सुरे जिवीत जिवन थंयसर वावर करच्या हर एकल्या भाव भयणीक सरस्पर देव राखून दी, सांबाळून दी, तांच्या कामांत बद्रती फावो करून दी म्हण तुमी तुमच्या परगांवांत आसलेल्या कुटुंबाच्या संद्याक समर्पण दिया. सुमयाक सुमया जेसू ही सगळी समर्पण तूं स्वीकार कर म्हूण मागता हांव. सुमया समर्पण दिवया आमी प्रते रितीन. सुमयाक आमची सगळी पिडेस्त भाव भयणी आसात, आमच्या घरांत तांदूळणार आसात, आस्पत्रेंत आसात, विविध रितीच्या पिडेक वळख जाल्लीं आसात. कुडीची पिडा आसा, कुडीचे पिडेन जावं पुरो कॅन्सराची, काळजाची पिडा, बीपीची पिडा, कोलेस्ट्रॉलाची पिडा, जावं पुरो शुगराची पिडा, वातापायांची गांठीची दुखी, जावं पुरो किडनीची पिडा, जावं पुरो लिव्हराची पिडा, जावं पुरो अल्सराची पिडा, जायते पिडेन कश्ट केले जायते भाव भयणी आसात. मोतीच्या पिडेन कश्ट केली जायती जाणां आसात. मोतीच्या नासमाधान कश्ट केली आसात, टेन्शनान कश्ट केली आसात, डिप्रेशनान कश्ट केली आसात. त्या सगळ्या भाव भयणीक तुमी सुमयेच्या पांयां तळा समर्पी हांगा वखता. काम नासतना कश्ट केली आसात, शिकप जाला, इंटरव्यू दिला, परगांवांत विजिटींग विजा गेल्यान जायतीं जाणां कामाच्या सोदेर आसात, काम ना. ह्या वर्सा तरी सोयस्परा तांचे दया दाखय, कामाचें देणें तांकां फावो कर म्हूण आमी मागया. काजरी जिविताची स्वप्नां पळयतले जायते सळे आनी चलयो आसात, प्रायज जाल्या सैरीक फावो मावळ मेळोंक ना असल्या संदिग्ध परिस्थिती कश्ट केली जायती भाव भयणी आसात. तांकां सुमयेच्या पांयां तळा समर्पया. सुमया तांचे दया दिश्ट घाल. ह्या वर्सा तरी लग्न जिवीत जिवंक तांकां फावो कर म्हण विशेष करून आमी तुजे लागीं मागता. सुमया म्हण मागा. काजरी जिवितांत भुरग्याचें देणें नासतना ना संतोशान आसात, असमाधानान आसात, बेजारान आसात, त्या सर काजरी जोड्यां पासून आमी मागया. सुमयाच्या पांयां तळा तांकां समर्पण दिवया. सुमया जेजू ह्या सगळ्या काजरी जोड्यांक ची बिरमत पाव. तांच्या काजरी जिविताचें देणें जावन भुरग्यांचें फळ तांकां फावो कर. तांचो कुटुंबात संतोश चडय. 2022 वर्सा तरी हो संतोश संभ्रमूक तांकां फावो कर म्हूण मागता. सुमया मागया आमी आख्या पवित्र सभे खातीर क्रिस्ती भावार्थ परगटूंक, क्रिस्ती भावार्थ जियोंक आमकां फावो जायशें सरस्पर देवा लागीं आख्खी पवित्र सभा आमी समर्पण दिवया. आमच्या भोंवतणी जावची गणितां तुमी जाणात आनी ह्या गणितांचेर आकांत आसा, कश्ट आसात, अनवर आसात. फुडल्या दिसांनी आमकां बगूंक मेळटा म्हणलो संदेश थोडोसो आमच्या मदें आसा तरी ते भावार्थान जियोंक आनी तें धैर्य ती सकत परगट करूंक सुमी आमकां फावो जावं दी म्हूण मागया. आमी मागया आमच्या राष्ट्रांचेर, आमच्या सरकारांचेर, आमच्या सर्व राजकीय मुखेल्यांचेर, सर्व धार्मीक मुखेल्यांचेर देवाची आशिर्वाद मागया. सुमयेची बेसांव मागया. ताचें मन परिवर्तन जावं दी. कठोर काळजाचें जायनासतना मोगान आनी संतोशान देशाची देखभाल करून तांकां फावो जावं दी. सगळ्या लोकांचे उदरगते खातीर वावरचें निस्वार्थी मन तांचे ते फावो जावं दी म्हण ह्या वखदां सुमयाक लागीं ह्या सर्व आमच्या मुखेल्यां खातीर, सरकारां खातीर आमी मागया. आमच्या तकलेचेर दवरया. पवित्रत्म्याची मजत मागया. एक चरण पवित्रत्म्याचें गावया. पवित्रत्म आमचे देवून येवं दी, आमकां अभिषिक्त करूं दी. आमच्या मुखल्यार आमकां वाट दाखोवन दी, आमच्या फाटल्यार आमचें संरक्षण करूं दी, आमच्या बगलेर आमकां संगत दिवं दी म्हूण मागा. आनी आमचे वयर रावन निरंतर आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागा. 2022 वर्स पवित्रत्म्याच्या हातांत आमी समर्पण दिवया. तो स्वामी जेजू आमकां कुरपेन सक्तेन बेसांवांनी भरून दी म्हूण मागया. हे पवित्रत्म्या देवून ये आमकां तुज्या कुरपेच्या बेसांवांनी भर म्हूण मागया. पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमची बदलून संतोष हाडून घे. हे पवित्रत्म्या आमचेर देवून ये, दूख आमची बदलून संतोष हाडून घे. गुरजेंत आसले पुरजे पावोये, गुरजेंत आसले पुरजे पावोये.
अस्कत मोनाच्या सक्तीन भरून घे अस्कत मोनाच्या सक्तीन भरून घे ही पवित्रत्म्या आमची देवोनी तुका आमचे बदलून संतोष चढून घे ही पवित्रत्म्या आमची देवोनी तुका आमचे बदलून संतोष चढून घे दुष्ट तेल्यांचे रुदान तमोंगे कष्ट तेल्यांचे रुदान तमोंगे नीतीन तुझ्या प्रेरण जाऊये नीतीन तुझ्या प्रेरण जाऊये हे पवित्र आत्म्या देवाने आमकां अभिषेक कर तुझ्या कृपेच्या बेसावांनी आमकां भर तुझ्या देण्याने आमकां भर तुझ्या फळांनी आमकां नेटय तुझी गुणकरची सकत लाभय आमच्या मुखल्यार आमकां वाट दाखय पवित्र आत्म्या आमच्या फाटल्यार आमचे संरक्षण कर आमच्या बगलेर आमकां सांगाती आमच्या वैरावर निरंतर आशीर्वाद लाभय पवित्र आत्म्या देवाने आपण आमकां गुण कर टच हील अस लॉर्ड पवित्र आत्म्या आमची देवोनी तुका आमचे बदलून संतोष चढून घे हालेलुया 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 अर्गान तुका सुमियान जेजू उगलाब तुका सुमियान जेजू स्तुती तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू सगळी आमचे निमाणे एका तुबार म्हळ्यार निट्टा तुबार सगळी सुमयाक पटल्या वर्सांक ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक मुखल्या वर्साक ताणें दिल्ल्या ताणें दिवच्या सर आशिर्वादां पासून आमी ताका अर्गान दिवया अर्गान तुका सुमियान जेजू उगलाब तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 जोर ताळयो पडून सुमिया दिन वसो जोरात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 सुमिया सो आशीर्वाद घेवंक गावया गीत येते व्हडा सक्रामेंता विचित्र सक्रामेदा घाल तुझ्या कस्तां सगळास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सोडवणे सबळ सदांच आमचे ते मोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करूंक देन आमकां फोव कर फाटल्या वर्सा तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणाक अर्गां दिता आसतना फुडलें वर्स जावन दी आमकां संतोषाचे मोगाचे समाधानाचे शांतीचे आनी सर्व सवस्थकायेचे जोची येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना
दिसभरा कितलो संतोष आमकां भोगता मंदिरान सोम्या एकठांय जावून अर्गां बलिदान भेटयतना वंदन मोगळ बापा सर्गीच्या राया वंदन जेजू क्रिस्ता शांती कुंवरा वंदन पवित्रात्म्या देण्या दातारा वंदन त्रिएक देवा कृपे सागोरा एकाच काळजात एकाच मनात कुटाम जावून अर्गां दिता वंदन मोगळ बापा सर्गीच्या राया वंदन जेजू क्रिस्ता शांती कुंवरा वंदन पवित्रात्म्या देण्या दातारा वंदन त्रिएक देवा कृपे सागोरा एकाच काळजात एकाच मनात कुटाम जावून अर्गां दिता मुर्बेन गीता गावून भावार्थांचो परगट करून आताक सांडून जिणी बदलून आयल्या सोम्या तुज्या जिवनात वंदन मोगळ बापा सर्गीच्या राया वंदन जेजू क्रिस्ता शांती कुंवरा वंदन पवित्रात्म्या देण्या दातारा वंदन त्रिएक देवा कृपे सागोरा एकाच काळजात एकाच मनात कुटाम जावून अर्गां दिता देव बरी सांस दिवं तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो नव्या वर्साचें मीस आसा आमी भेटयतना बरी मायाच्या देवमातेची दबाजी परबी आमी आचरण करतना ह्या संतोष बरी देवस्तुतेक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता ह्या संदर्भात आमी तुमचे खातीर विशेश करून मागता माध्यम मुखांतर लायव्ह मीस भेटयतात त्या सर्व भाव भयणी खातीर विशेष करून ह्या संदर्भात आमी मागता ह्या दिसा मुर्दो मीस अर्गां जावन दिता एस्तेर आनी कुटुंब दुबय अर्गां मीस दितात हेलेन रॉड्रिगेस आनी कुटुंब बचपे इस्रायल दीपक आनी सँड्रा डिसोजा लानफुल वाडो साम्युएल कुटिनो 4थ्या वर्साच्या जल्मदिसा संदर्भी सांजूद वाडो स्टॅनी आनी लेन्नी आनी कुटुंब मदर तेरेसा वाडो फ्लाविया कुटिनो बेंगलुरू राजेश आनी नताशा डिसोजा मदर तेरेसा वाडो जेसन आनी डेल्सिया सल्डाना पवित्र काळजा वाडो शेल्डन कुटिनो सांजूद वाडो जॉन फेर्नांडीस आनी कुटुंब लानफुल वाडो मरिया कुटिनो 90 आनी 4 वर्सांचो जल्मदीस आचरण करच्या संदर्भात कुटुंबाच्यांनी अर्गां मीस दिवचें मिस्टर एंड मिसेस जॉन आनी लुविना फेर्नांडीस आनी कुटुंब वासई मुंबई अर्गां मीस दितात तशेंच अर्गां मीस दितात फबी आनी जेसी मेंडोन्सा आनी कुटुंब दोळकातर अर्गां मीस दितात जुलियन आनी फिलोमेना कस्टेलिनो आनी कुटुंब कुलशेकर अर्गां मीस दितात लॅन्सी आनी जॅकिन कॉड्रस आनी कुटुंब कॅनडा दुबय तशेंच देवादीन जॉन आनी कॉसेस हांच्या आत्म्याक मीस दिता जेसिंता कुटिनो सांजूद वाडो प्रत्येक ते सांपासून मीस भेटयता मेबल एस कुटिनो सांजूद वाडो एलियस कुटिनो आनी कुटुंब सांजूद वाडो हे सर्विरे देवसूद मागया आमा समेस्त बसूद मागया जे कोणा मागतना बसयला तसो उडास कडून तांचे पासून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्यानो आज नव्या वर्साचो पयलो दीस आनी मरी देवा मातेची दबाजीक परब संतोषान आनी संभ्रमण आचरण करूंक एक कुटाम जावन ह्या देव मंदिरांत संगता जमल्या हांव आयची देवस्तुती मरये परी देवाच्या मोगान आनी बेसांवांनी भरलेली जिणी जियोंक आपोवणें दिता देवाचो मोग देवदूता मुखांत्र मरयेक फावो जालो आनी तो मोग जेजू मारिफात सगळ्या मनशा कुळाक फावो जाला
मरी आमच्या सोम्याची आवय, आपणे दिल्ल्या उतराक मोगान रावलेले मरयेक वो वर्तो मान फावो जाता. मरये परी आमी देवाच्या मोगाक लालेवन क्रिस्ताचे खरे पाटलावदार जावन जियेल्यार आमचे जिणे पयणाक फावो ती बेसांवां आमकां लाभतलीं. आमी हे नवें वर्स आराम करता आसतना देवान दिल्ल्या जिविताच्या देण्या खातीर आनी देवाचे मातेन आमकां सांबाळलेल्या खातीर देवाक अर्गां दिवया. मरये मुखांत जेजू थंय आमचो मोग तीर जावं आनी हें वर्स आम्हा सर्वांक मोगाचें आनी बेसांवाचें जावं म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. मगळ भावा भयणीनो, मुरये मायाच्या आदारान सुरेस्पराच्या बेसांवान मुखलें वरस समाधानाचें, संतोषें आनी समृद्धेचें जावं दी म्हूण विशेश करून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान फवत बरी वांटो घेवचे खातीर ही घडी बरदोळे दांपून आमच्या पदकाची दूख धरया. आमी केल्ल्या पदकाची दूख धरून सांगात आमी म्हणया, हांव पदकी सरपदवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव वसरू सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडवड अपराध. ह्या पासून म्हाका सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनादिकारातून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पदकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा सुसारी सुविस्पुरा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सुमिया देवा देवाचे शिळये तूं संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूळट कर. तूं बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे. इतल्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. एगडी बरदोळे दांपया आमच्या ते संवा खातीर इराद्यां खातीर विशेश करून मागया.
सर्गींच्या बहुमोगाळ बापा, आमच्या कुळाचे एका स्त्रियेक तिचे अंकारपण सांभाळून तुझ्या पुताची आवय जावन तुवें मिसून काडली आनी तिका आमची आवय करून दिली. तुवें आमकां फोव केल्ले देवर्त्या आवयचें देणें वळखून आमी समेस्त जेजूचे देखी प्रमाणे सदां तिका फोव तो मान आनी मोग दिवन आनी तेच देखीवंत मायाच्या पावलांनी चलोवन जेजू सोकरो पाटलाव आमी फुडल्या वर्सा करूंक आमकां फोव कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासभर चलयता ससनाच्या ससना. गणन पुस्तकांतले वसप. सरेस्परान मुयजेक म्हळें, आरोना कडेन आनी ताच्या पुता कडेन उलोवन तांकां सांग, तुमी इस्रायलितांक हे परी आशिर्वाद दिवंक जाय. तुमी तांकां सांगा, सरेस्पोर तुका आशिर्वाद दिवं आनी तुका सांबाळूं. सरेस्पोर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकूं आनी तुजी दया करूं. सरेस्पोर आपले मुखामळ तुका दाखोवं आनी तुका शांती दिवं. अशें तांणी म्हजें नांव इस्रायलितांचेर उलो मारूंक जाय आनी हांव तांकां आशिर्वाद दितलो. देवाचें उतर हें. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून तुज्या परसळीत मुखामळाची तिश्ट आमचेर फांकून. हे वरवीं अख्ख्या संवसाराक तुजी खुशी कळीत जावं. सराष्ट्रांत तुजी सोडवून वळखून घे. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. देवा सर्व जनांगांक तुका वाकणून सराष्ट्रांत तुजी स्तुती करून. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देशाभासांच्या लोकांक शाबेतायेन चलयताय. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. जातूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं. सांत पावलोन गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, पूण नेमलेलो काळ भरती जातच देवान आपल्या पुताक धाडलो. एक स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियमशास्त्रकाल आसलेल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले दंडूत करचे खातीर नियमशास्त्रकाल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताचो आत्मो आमच्या अंतस्करणांनी धाडलो आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो करता. तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगार पूत. देखून पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें.
मानोला फावो जाले तुझी तावून जल्मालो तुझे तावून जल्मालो क्रिस्त आमचो सुमे Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या गवळ्यांनी धांवधावी वचून मोरयेक जुजेक आनी खावणेंत न्हिदायलेल्या बाळकाक तांणी देखलें बाळकाक पळयतच ताचे विशयान देवदूतान सांगलें सकट तांकां समजलें आनी गवळी सांगताले ती आयकल्लीं सकडां अजाप पावलीं पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजांत जागोवन दवरून त्यो आटायतली शेकी गवळी आपणे आयकल्ल्या आनी पळयल्ल्या संगती पासत देवाची महिमा गायत आनी ताची स्तुती करीत फाटीं गेले सगळे देवदूतान सांगलेल्या प्रमाणेच घडयल्लें बाळकाक 8 दीस भरतच ताका सुनत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें हें नांव तो गर्भे संभवचे आदींच देवदूतान दिल्लें देवाचे उतर हे मागणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता ते म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो आज आमकां सगळ्यांक कळीत आसल्या भशेन आज वर्तो संतोस आमकां केवल एक संतोस न्ही बगार आमकां समेस्तांक दोडतो संतोस कसो म्हण सांगेत की पयलें जावन मोरी देवमातेची परब आमी संभ्रमता मोरी देवमातेची परब आमी संभ्रमता आनी दुसरें जावन आसा नवें वर्स येदोळस आमी नव्या वर्साक पांय तेंकोन आसा लागीं लागीं आसा थोडीशीं वरां थोडीशीं मिनटां उरल्यांत आमी भोव अपुरबायेन हें वर्स आराम करता आसतना मोगाळ भाव भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो आमी आराधन केलें सगळ्या आराधना वेळार जाय पुरतें आमी गायलें म्हाकाय ह्या आराधना वेळार वांटो घेता आसतना भोव संतोश म्हाका जालो कित्याक देवान म्हाका आनी एक वर्स म्हाका फोव केलां आनी एका मंगळारा हांगासर तुमकां कळीत आसले भाशेन तुमकां पिर्गीजकारांक कळीत आसा एका मंगळारा हांगासर सबार यात्रिकां भक्तिकां ह्या पुणशेताक येतात एका मंगळारा हांगासर ह्या पुणशेताक सुमार यात्रिकां भक्तिकां पयसतावन येतात मुंबयतावन येतात भारताच्या कोनशा कोनशातावन येतात हो जागो आयकून माध्यमा मुखांत्र ऑनलायनी मुखांत्र मिसां पळोवन हांगासर येतात हांव सुमार वर्सां बॉम्बेंत शिकल्लो सेमिनारींत सबारांची म्हाका वळख आसा हांगा आयिल्ल्या वेळार सेमिनारींत आसतना
सेमिनरी भितर ते शिकोवंक आमकां आसतालें सोनवार आयतारा मात्र आमकां भायर वचोंक आसतालें सपारांची वळख जायनातली पिरगजेंत मात्र उरल्या लोकांची जायनातली पूण हांगा आयिल्ल्या उपरांत सुमार जाणांची म्हाका वळख जाली पाद्र्याबान म्हाका सांगचें आसलें मिसा मंगळारचें तें गेल्यार मिसा गाणी घेतना इल्लें बसल्यार तें इल्लें बरें म्हणून मस्त लोक येता आनी हांव थंयसर बसल्या वेळार मिसा गाणी घेता आसतना मुंबय वसाई अशें म्हणटा आसतना म्हाका मस्त खोशी जाताली तांची वळख म्हाका जाताली सबारांनी म्हजे कडेन एड्रेस दिल्लोय आसा पादर म्हजे लागीं म्हजे खातीर मागा नंबर आनी प्रकाणी गेलें आसा नंबर काणी न्हू ती मागोवंक सांगतात कित्याक हांगासर सबार भक्ती आसात अशें एक दीस एक इराकांत अशें घडलें की एक यात्रिकाचो पंगड बसार पैण करना एका भक्तीक जाग्याक तो येतालो इराकांत जाल्लें घडीत हें वता आसतना कितें जालें दुश्कर्मिनी सोरांनी तें बस रावयलें रावन पिस्तोल्यो आनी कितें चाकू कोयत्यो पुरा काणी घेवन तांकां बेश्टायलें आनी तांकां सांगलें तुमचे लागीं कितें आसा तें सक्कळ तुमी आमकां दी जाय नाजाल्यार आमी तुमकां जिवेशी मारतले आमी तुमकां जिवेशी मारतले थोड्यांनी कालें गेलें बियान तांकां दिवंक नाका तरी तांणी तें दिजय पडलें कित्याक तांकां जीव गरजेचो पूण आनी एका सिटीर मुखार वेता आसतना एकलो भुरगो थंयसर बसून आसलो त्या भुरग्याक तांणी वचून विचारलें त्या सोरांनी तुजे लागीं कांय पुणी आसा तांणी विचारलें आनी तो भुरगो म्हणटा वय म्हजे लागीं मस्त आसा भांगाराची नाणी आसात म्हजे लागीं ती हांगा नात हांगा वेडूनात बसाच्या डिक्कीर दवरल्यान म्हज्या मम्मीन म्हाका आंगवण घालूंक दिल्ली न्ही खंय आसात म्हण विचारल्या वेळार बसाच्या डिक्कीर आसात आनी ती म्हाका आंगवण घालूंक दिल्ली विचारलेल्या तो सोराक हें आयकून मस्त अजाप जालें गे वडांनी पळया बेश्टायलेल्या बियान आकांतून आसलेलें पुरो तांणी दिलें पूण तो सोर म्हणालो खंय तुवें सत सांगलें अशें सत सांगूंक तुका कोणें शिकयलें सांग आमकां म्हणून ते सोर त्या भुरग्याक धमकी दिवन विचारतात की आनी तो म्हणटा खंय हें सत सांगूंक म्हज्या मम्मीन शिकयल्लें हें सत सांगूंक म्हाका म्हज्या मम्मीन शिकयलें तिणें म्हाका जायतें शिकयलां तातूंत 2 संगती म्हाका सदांच उगडास आसात पयलें पुता जीव गेल्यारी पोटी मारी नाका आनी दुसरें वळून मेल्यारी ओडना बुकेन तुवें मेल्यारी ओडना सोरी नाका ही उतरां आयकून त्या सोरांनी तांचें मन बदलिलें म्हणून आमी वाचतांव मोगाळ भावा भयणीनो हें घडीत आयकत आसतना आमकां थोड्यांक बेन दिसलां जावंक पुरो थोड्यांक हो अनुभव जाला जावंक पुरो दुश्कर्मिनी आमकां पैणार वेतना आड घालचें वेडो घालचो बंदूक दाखोवची जिवेशी मारता म्हणचें असलीं सबार घडितां संवसाराच्या पंतान पंत आजून जाती आसात पूण त्या भुरग्याची जाप पळयतना पळया हांवें म्हाका 2 संगती शिकयल्यो तो भुरगो कोणाकी त्या सोरांक भियेना तांच्या बंदुकेक तो भियेना तांच्या तलवारीक खंयच्याकी तो भियेना तो सत उलयता धैर्यान तो बरता कित्याक ताच्या मम्मीन ताका सत शिकयलां जल्मात हांवन त्या भुरग्याक ताच्या मम्मीन सत शिकयलां आनी भुरग्याच्या आवयन शिकयलेल्यो 2 संगती तो पोत जियेलो हांवें बरें शिकयलें आनी सूख करतना त्या भुरग्याक तिणें तितविल्लें भुरग्याच्या वडावळीक मोगाळ भाव भयणीनो अशें आयकत आसतना वडिलांचो पात्र महत्वाचो जावन आसा म्हणण्याचो ग्रंथ आमकां सांगता देवाची भिरांत जाणवायेचो आरंभ फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम घरांत देव भिरांत आमकां शिकयता पोरस शिर्मा वेळार हांवें सांगलें बागेन कुटुंबाच्या फेस्ता वेळार माने हे मोदला पाठ आशिल्ले आनी हे कुटुंब आमचें जावन आसा एका नर्सरी बरी तें कितें आमी घरांत शिकता तें आमच्या
जिवानांत आमी आळावडसून येता तेंच आमचें जिवन जाता आनी आवय बापूय मोगाळ भाव भयणीनो देवाचें प्रत्यर्य पो आनी आवय बापायक भुरग्यांनी सदांच खालू जाय ते दाडा आमकां आमचे जिवेत आशिर्वाद जोडचें तसलें जाता कोण आवय बापायक जल्म दिल्ल्या आवय बापायक मान दिता गौरव दिता ताका ताच्या जिवितांत बरेंपण जाता म्हणून सिराकाचो ग्रंथ आमकां सांगता मोगाळ भावा भयणीनो आमच्या घरांनी आवयचो आनी वडिलांचो मोग केल्ले वरवीं आमी जायतीं बेसांवां आमी जोडून घेता आतां आवय विशयांत आमी सांगचें जाल्यार आमकां आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आवय चड मोगाची आवय चड आमकां महत्वाची कितेंय जावं कालेय जावं भूक लागो पिडा येवं दी वा कितेंय आकांत जालें वा उचित केलें आमी पळयलें मम्मी मम्मी खंय गेल्या री मम्मी खंय गेल्या री मम्मी डाडाक कोणी आपयना हांगा डाडा आसल्यार सांगनात पाद्र्याक मम्मीक मात्र पुकारता म्हणून डाडाय जाय डाडा कुटुंबाचो वडील डाडा नासतना कुटुंब जायना पूण मम्मी मोगाळ भाव भयणीनो सुरवेतान हांवें सांगले प्रमाणे मम्मी घरांत आवय ती महत्वाचो पात्र घेता कित्याक म्हळ्यार उठल्या बसलाक भुरगें जल्मांतान येतानाच पयलें तें भुरगें मम्मी म्हूण आपयता आवय म्हूण मागीर आपयता पूण आवय समजल्या उपरांत पयलें मम्मी म्हूण आपयता मम्मीचो उडास काडटा एक दीस आमची मम्मी घरा ना जाल्यार खंय फेस्ता परबे गेली काजारा गेली वा पयशिल्ल्या गांवाक गेली आमकां घरांत बेजार भोगता घर काळो काळोक येता घरांत दिवो नातल्या उजवाड नातल्या घरा बरी तें जाता ल्हान आसतना अशें जातालें आमी तेगे चिरके भुरगे आमी ल्हान आसतना आमच्या मम्मी कडेन आमकां सगळ्यांक बारी मोग आनी आमी झगडचें आसलें कोण मम्मी सांगाता न्हिदचें कोणें मम्मी सांगाता न्हिदचें झगड पडचें आसलें आनी मम्मी जेवण करन न्हिदोंक वेता वरेक आमी राखून रावचें आसलें वेळ जाल्यार पुरो उशी अदल बदल जाताली वंटीर पसून पडटालें त्या मताक ह्या मताक मम्मी येताना कोणा लागीं उशें नातलें मम्मीचें उशें ना आमचेंय उशें ना कळलें गटामटी मम्मीन म्हणचें राव तुमकां येता आतां येता आतां येता मायचो ताळो आयकल्यार पुरो मम्मीक सतावंक बारी बरें बारी सुलाब पूण डाडाक सतावंक जायना चडाक सतावंक जायना अशें आमचें ल्हानपणार आसतना मम्मीचो उडास मोगाळ भाव भयणीनो देखून हांव कितें हें पुरो सांगता गे म्हळ्यार आवय ती आवयस ह्या संवसारांत चक्कड आमकां विकरापाक मेळटा मोलादीक आमकां मेळटा जाय पुरतें आमचे लागीं आसा जावं पुरो बंगार शिंगा सगळें आमचें तें आसा पूण जल्म दिल्ली आवय आमकां केदाळाय मेळना मलगड्यांनी सांगचें आसा कोणाचें रीण जाल्यार फारीक करयत जल्म दिल्ल्या आवयचें रीण फारीक करूंक जायना आज आमी कित्याक हें हांव तुमकां सांगता गी म्हळ्यार मोगाळ भाव भयणीनो आवय म्हणलें नांव आम्हा सर्वांक तो शब्द बारीस्त आकर्शक सगळ्यांक आमकां तो एक आकर्शक जाता कितेंय अनाहूत येदोळ हांवें सांगलें बरी मम्मीचें नांव आमी काडटा उठल्या बसलाक मम्मी मम्मी पिडें नासल्यार मम्मी हरी एक पटी आवयचो उगडास आमी काडटा मम्मीच्या कुस्त्यान जल्मोन तेच्या उस्क्यार खेळोन ल्हान व्हड जाल्ल्या आमकां आमच्या जिणेची श्रेश्ठ व्यक्ती तीस आमकां जाल्या इंग्लिशांत एक सांगणी अशी आसा मोगाळ भावा भयणीनो मदर इज ए ग्रेट ट्रेजर बियॉन्ड एनी मेजर मदर इज ए ग्रेट ट्रेजर बियॉन्ड एनी मेजर संवसारांतल्या सर्व दिरव्यां पैकी वर्तें दिरवें आमचें जावन आसा आमची मम्मी जल्म दिल्ली आमची ती आवय आज खंयच्या स्थानार आमी आसाव जाल्यार तें जावन आसा आमच्या आवय बापायतावन आवय बापायतावन आमी आयल्या आमच्या कुटुंबांत आमी आयल्या भोव लिसांव आमी शिकल्या बरें वानी वायट आमच्या मम्मीन आमच्या पप्पान डॅडान आमकां शिकयलां देखून आज आमी कितें जावन आसाव जाल्यार तें ती व्हंकळीक आमच्या मम्मीक आनी आमच्या पप्पाक ती येता तर एक गडबड आमी चिंतया मोगाळ भावा भयणीनो जर संवसारी आवयचेर आमकां इतलो मोग आसा तर आज आमी संभ्रमच्या देवमातेची आवय सर्गींच्या आवयचेर आमकां कित्याक कितलो गोंड भावार्थ कितलो मोग आमकां आसचो ना एक घडी बरो आमी चिंतून पळया आज सगळी पवित्र सभा आमकां कळ्ळ्या प्रमाणे
आनी तिनी वाचपा आमकां सांगच्या प्रमाणे देवा मातेची फेस्त संभ्रमता. सगळी पवित्र सभा देव मातेची फेस्त हिचे संभ्रमता. मोरी माय देवान वेंचून काडलेली एक सादी स्त्री जाल्ल्यान देव दुतान तिका म्हळें, नमान मोरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता आसा म्हणून देवदूतान संदेश हाडलो. मुरयेक कळयलें. देवाची खुशी जाणा जाल्ल्या मुरयेन आपले हांव सोम्याची साकर्ण तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं दी म्हणाली. हे शब्द देवाच्या मायेक समर्पण दिल्यात. आयके आमी बरें करून. आनी तिणें कबलात उसारली, आपले हांव सोम्याची साकर्ण तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हणून तिणें तिची कबलात दिली, तिची हुकूम दिली. आनी त्या घडये तावन पवित्र आत्म्या मारिपात मोरी माय देवाच्या पुताची आवय ती जावंक पावली. हें सत सांग पावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपांत गलातकारान बरोवन तो सांगता, नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आशिल्लो देवाच्या योजना प्रमाणे नेमलेलो काळ तो भरती जातस देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारी तो धाडलो. एका स्त्रिये तावन तो जल्मलो. देवाच्या मातयेक वो मान पयले फाटी तेची संबंदीण एलिझाबेथ तिका तिचे तावन तिका फोव जाता. बरलेली गर्भिणी स्त्री मुरी माय तिचो संतोष वांटून घेवंक दावा दावी दोंगरार पर्वतां उतरोन पांय वाटेन ती तिची संबंदीण मौशेक ती भेटोवंक येता. आनी भेटोवंक गेल्ल्या वेळार एलिझाबेथ उद्गारता, देवाच्या मातेन म्हज्या कुमकें घेवचें, म्हज्या भेटोवणें घेवचें, केदें व्हरतें बाग म्हजें. नमान मोरये कृपेन भरलेले देवाचे माये भाग्यवंती मोरये. हें मागणें एलिझाबेथीन शिकयल्लें तें मागणें अरियेका आमी आमोरेच्या वेळार हें मागणें आमी म्हणटा. संता मोरये देवाचे माये वा आतां भाग्यवंती मोरये म्हणून एलिझाबेथाची उतरां अरियेका मागण्याच्या वेळार आमी ती म्हणटा. क्रिस्त शाखा मगाळ भाव भयणीनो 431 ह्या वर्सांत एफेस शारांत जमलेल्या महासभेन ह्या विशयांचेर चिंतप आटावन मोरी देवाची माता म्हणलें सत अधिकृतरान संवसाराक तांणी परगटलें. ह्या विशयान तांणी तर्जुमो केलो. कित्याक मोरी देवाची माता न्हय म्हणून सबार्थ बाबार्थाक विरोधेचे नेस्टोरियन असले व्यक्ती बाबार्थ नातले मोरये विशयांत तिचे अवमान उलोवचें, तिचे विशयांत वायट उलोवचें मनीस मस्तो बाबार्थाक विरोध हेचे आसले. त्या देखून सगळी महासभा 431 ह्या वर्सांत सांगाता मेळ्ळे. सुमार बिस्प वडील इगर्ज मताचे वडील सांगाता मेळोन तांणी ह्या विशयांत तर्जुमो करून ह्या विशयांचेर चिंतून ही मोरी खंडीत जावन देवाची माता म्हणून सगळ्या संवसाराक तांणी परगट केलें. तितलें मात्र न्ही, 1970 इसवेंत पाप साहेब सोब्यान सगळ्या संवसाराक हें प्रचार केलें. खंडीत जावन मोरी देवाची माता म्हणून ताणें परगट केलें. कित्याक म्हळ्यार मनीस जावन जल्मल्ल्या देवपुताची ती आवय देखून ती देवाची आवय आनी सगळ्या मनशा कुळाची आवय. कित्याक म्हळ्यार देव मनीस जावन ह्या संवसाराक वेता आसतना तो मनशा साहेब आनी देव साहेब दोनी तो घेवन आयलो. मनशा साहेब तो घेवन आयलो, देव साहेब तो घेवन आयलो. मनशा साहेबान बरोल्लो जेजू क्रिस्त तिच्या गर्भांत जल्मल्या खातीर, देवाच्या पुताक ती प्रसूत जाल्ल्या खातीर आनी आमकां संवसाराक सोडवणदार जावन दिल्ल्या खातीर ती देवाची माय खंडीत जावन म्हणून आमकां पवित्र सभा आमकां शिकोवन दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, आनी बोनवेचन म्हणटा देवान संवसार व्हडलो करी येतो. देवान हो संवसार आनीकी व्हडलो करी येतो, सर्ग आनीकी विस्तारावी येतो. पूण देवाचे माये प्रास ताणें वर्तें कितेंच ह्या संवसारान केल्लें ना. ह्या देवान संवसार रचल्यारी वर्तें देवान केल्लें आसतना हें जावन आसा. मोरयेक देवाची माय, आमची माय, सगळ्या मनशा कुळाची माय म्हणून देवान रचलें खंय तिका म्हणून सा बोनवेचार म्हणटा. आनी सा अल्फोन्स लिगोरी म्हणटा देवान रचल्ल्या आत्म्या पैकी सोबीत आत्मो मोरये सोखय निश्कळंक पाताक नासतना ह्या संवसारांत ती जल्मली म्हणटा सा अल्फोन्स लिगोरी.
मुरयेक मात्र देवाची आवय जावचें भाग फावो जालें मोगाळ भावा भयणीनो. देखूनच आमी देवा मातेचें फेस्त ह्या वर्साच्या आरंभार सुरवेर आमी आचरण करता. कित्याक ह्या संवसाराक जेजू आयलो, सोडवणदार आयलो, आपापींच तो येवना, पूण मुरये माये मरीपात ह्या संवसाराक आयलो. देखूनच आमी मुरये मायेक पयलें स्थान आमी दिता. हें वर्स आराम करच्या फुडें मुरी देवाची माता म्हणलें फेस्त आमी आचरण करता. मुरी देवाची माता म्हणलें आमच्या भवार्थाचें तें एक सत जावन आसा. देखूनच मोरी तिच्या स्तुती गायनांत ती म्हणटा, सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. आपल्या किरकोळ चरण दसीचेर देवान दयाळ दिश्ट घाली. शक्तिवंतान विचित्र कामां म्हज्या जिवितांत तिणें केल्यांत. देवाक भियेतल्यांचेर देवाची काकुळत विशेश म्हणून किरकोळ्यांक तो वंस उबारता म्हणलें तें सत मुरयेच्या जिवितांत तें रुजू जाता मोगाळ बोवा भयणीनो. मुरी देवपुताची आवय म्हणलें सत आयच्या सुवार्थ्यान ती आमकां आयकूंक मेळ्ळें. जेजू जल्मल्या वेळार सादे गवळी जेजूक ते पळोवंक तो येतात. तवळ तांकां ते भेटतात. मुरयेक जुजेक आनी खावण्यांत न्हिदायलेल्या बाळका जेजूक ते सादे गवळी येवन मेळटात. हाचे पयलें सबार जण बाळकाची भेट करून गेल्यात जावंक पुरो, पूण ते सादे गवळी जेजूक येवन भेटोवन नमस्कार करून ते फाटीं गेल्ल्या वेळार हें सक्कडी पळयल्ली मोरी तिच्या काळजांत ती जागोवन दवरता. मोगाळ भावा भयणीनो, काळजांत दागोवन दवरता. देवाचें उतर ती काळजांत दागोवन दवरून कितें सकड बडव्यान सांगलें सक्कडी तिच्या जिवितांत जारी जावचें पळोवन ती संतोश पावता. आनी आज मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या मुरयेक आमी आज मान करता आसतना नवें वर्स आमी आराम केलें. नव्या वर्सा आमकां तो सरस्पूर देव तो बाळो जेजू आमकां धाराळ आशिर्वादांनी बरोवन दी. आमची जिणी नंदन जावं दी. मुरये भशेन सदांच आमी देवाच्या उतराक पाळो दिवचें हेचें तसलें जिवीत कुरपेचें जिवीत आमचें जावं दी म्हणून आज पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार प्रत्येक जावन सगळ्या खातीर आमी मागया. आमेन. आमी उबी रावया. दर एखाद्या वतें आसलो आमचो भावार्थ उसारया. सगळीं सांगता आमी म्हणया. सतमंतां देवाक, सर्पदेदारा बापाक, सर्ग आनी भितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत संभोवलो, आमकां मरियेंतां जल्मलो, 5 पिळगांतांनी कोसोसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पदेदार देवाच्या उजव्या बसला, थंय तांचव्यांनी मेल्ल्यान ती मिरसबेर वयतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या कतोलीक पयस सभेक भक्तां स्वेकतार पदकाचें बोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. मगळ भावनो भयणीनो भुरग्यानो, आमची मागणी आमची गरजो सगळींच्या बापाच्या पांयांत आमी दवरया. त्रिंदाद आमचें मागणें आयकता आनी आशिर्वादांनी भरता. फुडलें वर्स ताच्या बेसांवाचें जावं दी म्हूण ह्या मागण्या मुखांतर सर्वेस्परा बापाक आमी उलो मारया. मंगळा बापा, पवी सभा सोलनवरच्या बापा साहेबाक, सर गवळी बापांक, याजकांक आनी धर्मिकांक तुज्या कृपेन भर. सगळ्या संवसारार तुजो मोग दिवन शांती समाधानाचें मिसांव वावर करचे तांकां बऱ्या भलायकेन बर म्हण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी तांची जबाबदारी पाळतना कुटुंबांच्या, व्यक्तींच्या आनी मनशा जिवाच्या गौरवाक पूरक जाल्ली सेवा दिवंक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्यान बर म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या फिरगज याजकांक आनी फिरगज कुटुंबाक तुज्या आशिर्वादाने बर आनी हर एका संद्यान तांच्या कुटुंबान आपली जबाबदारी समजून हें वर्स मोगाचें आनी बेसांवांनी भरलेलें एक भाग्यवंत कुटुंब रुपीत करूंक कृपा लाभय म्हण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या प्रायवंतांक आनी विविध पिडेंत आनी कश्टा अनवरांत विशेश जावन कोरोना पिडेक सांपडलेल्यांक तुजे दैवीक शक्तीन बर. आपले कश्ट सोसून व्हरूंक जाय असो आदार तांकां लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. मिसां गांवांनी वावरच्या सर याजकांक आनी लोकांक तुज्या बेसांवांनी बर. समेस्तांनी तुजी सुवार्ता स्विकार करून आनी धैर्यान प्रगट करूंक तुजी कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. तुज्या मेजा भोंवती
एकठांय जालेल्या आम्हा सर्वांक आनी आमच्या भुरग्यांक आनी युवजणांक तशेंच गांवांत आनी परगांवांत वावर करच्या सर भावा भयणीक बरी भलायकी आनी समाधान लाभो तशेंच नवें वर्स संतोशाचें जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. सांजोता देवाक समर्पिल्ल्या पिरगजेच्या आनी पुणशताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावटीचो आनी दानाचो फळ येतेश मापान तांकां मेळसो कर. सांगाताच ह्या पुंतळार हातीन धरिल्ली सगळीं येवजणां लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पंथाक पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. एकडी बरो दोळे दामपी आमच्या खासगी गरज संगतीर मागया. जे कोणा मागतना बसेलां सुगडा आसकाडी तांचे बसोत मागया. हे माध्यम मुखांतर अख्खे संवसारभर मिसाच्या बलिदानां वांटिल्ली जाल्ल्या सर भाव भयणी खातीर विशेश करून आमी मागया. सर्गींच्या भू मोगळ बापा तुज्या पुताच ह्या संवसारी धाडून एका स्त्रीचो गर्भ तुवें पवित्र केलोय आनी ती ताची आवय मरी आमची आवय करून दिली. ह्या वयच्या मार्गदर्शनाकाल ह्या वयच्या देखी काल आमचें जिवीत ह्या संवसारी सारून सर्गीच्या राजांत आमी समेस्तांनी एकवट जय म्हूण तो आशेताय. असलें जिवीत आमकां फोव कर म्हूण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. काणीक सम करा. किती अंतरा बापा देव किती या वेळा भेटू किती अंतरा बापा देव किती या वेळा Yehovah Krista mansarkan di betu Yehovah Krista mansarkan di betu Ruhuniku Cimozo tu verasnai Patmo mozo tane tatuka Kedin swishev nataka Ye Baba Ye Mundo Krista masan di bodu Krista masan di bodu Petro kite antara Bapa div kite avela Petro kite antara Bapa div kite avela Stuka Dayinmu pun giamkan Tuja puwi Rektan sumya Ni terkeram cipatkan Ye Bapa Yehovah Krista rektan di butu Yehovah Krista rektan di butu
दिवंकी ते या वेळार भेटूंकी ते आल्तारार बापा दिवंकी ते या वेळार देवुंडो देवोवा क्रिस्ता मांसार कांदी बुद्दू दिवंकी ते या वेळार भेटूंकी ते आल्तारार बापा दिवंकी ते या वेळार म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सर्पद्वेदा देवप्पा मानतात असलें साव म्हण मागाती तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या भोवमगाळ सर्पद्वेदार बापा बरें तें सगळें तूं सुरू करताय आनी तूं तें शेवटा पावयताय. भगवंत देवा मातेची दबाजी परब आनी संतोशान आमी संभ्रमता. तिचे विनवणेन तुवें सुरू केलां तें कृपेचें काम तुमचो फुडल्या वर्साक शेवटा पावय म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. देवाची माय जाल्ले नित्य अंकारी मरयेक आमी नमन करताना एका तळ्यान आमी तुका वाकणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिने संवसारा फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Serveis por tu Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवान उंसर्गीन तुका जय उंसर्गीन तुका जय उंसर्गीन तुका जय सर्गीन तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सर्गीन तुका जय
मगळ भाव भयणीनो पवित्र घडी आमी आतां संभ्रमता. वर्साची निमाणी घडी तशेंच वर्साची सुरवेली घडी हे मिसाचें बलिदान भेटयतना ही पवित्र घडी वांटो घेतला आमी. सगळे आमचें जिवीत ताच्या पांयां तळा समर्पूंक कुडी रक्ताची ससाई मागया. बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा, कित्याक तुजें तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यां तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्या, एक खाशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता, तुका भेटोवच्याक आमी आडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग सावच्या तूं पवित्र कर. ताची साजना पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हे रग पदकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशां पासोत ते वरवतले. हे म्हज्या उगडा साकरा. बावटसो गुट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सोडून येपासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कस्ता मरणासो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गा चडण्याचो आमी भक्तीन उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांनी जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जोडली, तेच बली आतां तुजे पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवय एक कूड आनी आत्मो आमी जावं निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करो आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत आंकवारी मरयेच्या
तुझ्या भगवान धर्मदूताच्या आणि वैभव रक्षकांच्या आणि सोमेस्त भक्त संगता तुवें वेंचून काडल्याच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो आमचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा ह्या बली वरवीं आमकां तुजी इस्तगात मेळ्ळी, तेचे वरवीं सगळ्या संवसारार शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पॉल आमच्या गवळी बापाच्या संगता पवी सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पदान तुका जोडून घेतलेले सगळ्या पुरचे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवी सभेक बाबार्थांत आनी प्रितीमगांत तीर कर. तुजे वजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवाळ्या बापा संवसारांत शिपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक तुजे इश्टाखातीर ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्ता माई पासून तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजे महिमा बघून ससनाक दोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवसो आसा. क्रिस्तांच्या सोमया वरवीं तुजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपडा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन, आमेन. आमच्या सुडवंदराची आजना मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पविसाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं देव नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवात दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सरकींचे भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्तचेणे बरवशान तरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. नवे वर्स असो माया मोग असो गुर्तू जावन एकामेकाक संतोषान आमी शांती पाठवया.
देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शिडी आमा समेस्तच्या मोगान बरो मनीस जावन हांव कार्माच्या उदरी जल्माल्ली. आज हांव कार्मरयेक देवा माता म्हूण आमी मान करतना तेजी आदर्श देख घेवन आमी सोम्याची आवय जावंक भाव जावंक भयण जावंक उलो दिता ती. मुखल्या वर्सा बऱ्या करण्या मुखांतर सोम्याची आवय भाव भयण जावंक उलो दिता ती. हे शिडीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका भवना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कुडन रगत म्हाका सस्ताच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. बशया मुगल भाव भयणीनो, क्रिस्त प्रसाद असो वेळो जेजूचे मास उंडे रुपी संक वेता भक्तीन कुमगारचें असो जी बेरी तुमगे कुमगार काण घेत आतार कुमगार काण घेतले सतराय सांबाळची चिमटेंत वा असो कुमगार सेवंक ना हांगात तुमी कुमगार सेवसो अशें कुमगार सेवल्या उपरांत एक दीस आतांचेर घाला ल्हान कुडके सकला पडनातले बरी सतराय सांबाळा भक्तीन तुमी कुमगाराक मान दिवन कुमगार सेवसो.
कशी धांवून येता शेळयो सर आमी तुज्या हिंडाच्यो पाटलाव तुजो करता काळजांत तुका सेवू गौरी जावका शेता काळजांत तुका सेवू गौरी जावका शेता जेजू बोऱ्या गौऱ्या जेजू स्वादी बोऱ्या ही काळजांत दूर बोऱ्या स्वागत 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 तुका जेजू बोऱ्या गौऱ्या जेजू स्वादी बोऱ्या ही काळजांत दूर बोऱ्या स्वागत 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 तुका प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या भोवमोगाळ खणवळ्या बापा जेजून हांव मरी येतावन घेतलेली कूड आनी रगत आमचे कानांनी पिवण जाल्यांत ह्या मोलीक देण्या खातीर तशेंच ताचे अवकार मायेच्या आनी आमचे जण एकल्याच्या आवयच्या देण्या पासत खतखती काळजान आमी तुका दिन वाचताव जेजूच्या आवयची देखी प्रमाणे सोलोवंक सगळ्या आवयांक कृपा दी आनी जेजू परी आमी समेस्तांनी हे सर्गीचे मायेचे आनी आमचे जण एकल्या आवयचे काळी संतोषान बरोवंक आमकां आदार दी म्हूण आनी मुखल्या वर्सां आमकां बेसांवांनी बर म्हूण मागतां त्यास जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं मोगाशनो तुमकां समेस्तांक म्हज्या मोगाळ फिरगसकारांक ल्हानांक तशेंच व्हडांक पिडेस्त तशेंच प्रायवंतांक परगांवांत आसलेल्यांक तशेंच ह्या माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतल्या समेस्तांक बागी संतोस बरीत नवे वरस मागता आनी मोरया मायाच्या परबेचे उल्हास पटयता आनी म्हणटा व्हेरी 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 हॅपी न्यू इयर टू यू ऑल. देवान फाटल्या वर्सा केल्ल्या बरेपणाक तशेंच उतुरल्या आशिर्वादां पासत आमी ताका अर्गां दिलीं. फुडलें वर्स संतोषाचें समृद्धेचें तशेंच बऱ्या भलायकेचें जावं दी म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं देव सगळ्या देण्यांची जर तुमकां आपले कृपेन भरपूर आशिर्वाद दिवं आनी ह्या सगळ्या वर्सां सर वायटांतली तुमकां सुरक्षीत सांबाळूं. तसो देव तुमचो भावार्थ तीर करूं तुमचो बरवसो सुदारूं आनी शेवट पर्यंत तुमची काळजां सोंसणेक्यान वाडलेल्या प्रिती मोगान पेटोवं. तसो देव तुमची कामां आनी सगळें तुमचें जिवीत शांतीन चलोवं तुमच्या मागण्या सदां खान दिवं आनी सासणाच्या जिवितांत तुमकां पावोवं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून बाळू जेजूच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. तुमी भायर वेतना केक वांडटात केक घेवन तुमी वेचें तुमकां समेस्तान देव बरें करूं.
वंदिता वर्णिता हे देव माये भुरगींच तुझी आमी गीता गावू हर्षिता बिन वाजता हांव बरे मोरे आज तुका भक्तीन वरबे नामन करूं माय तूं देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची माय तूं देवाची माय तशेंच आमची आयक माये दये मागणी आमची वंदिता वर्णिता हे देव माये भुरगीं सर तुजी आमी गीता गावू हर्षिता बीन वाजता हांव बरे मोरये आज तुका भक्तीन वरबे नामन करूं मोगाळ पुत्राचो वेळ हांव बार मोरे आशीर्वाद दीव आमकां भगीन तुझे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. दिव्यवाणी